साक्षी मैं तू ज्ञानी घेता भीक मोडून दागायो गाडी होया कारवारी भेटून प्रवेश सोडा एक मोलानी सर्वांगी होया साक्षी मैं तू ज्ञानी घेता भीक मोडून दागायो गाडी होया कारवारी भेटून प्रवेश सोडा एक मोलानी सर्वांगी होया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आजच्या मिसाचे बुलदान आम्ही भेटयता सुपून गेल्या हेनरी बेंजामिन फेर्नांडीस पयल्या वर्सा चोगडास देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आमी मागता इंटेंशन ऑफ कॅटेरियन एसोसिएशन आपलो वाडदीस सोमरमतात रायन आनी केविन फेर्नांडीस सेबस्तियाव फेर्नांडीस आनी टॅरन्स फुटाडो. त्याच बरोबर हाचे दिसाक आपल्या लग्नाच्या वरस सोमरमता जेम्स आनी फातिमा डिसूसा मारियानो आनी आंद्रेसा काब्राल. देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालूं तांकां आपल्या देण्यांनी बरों म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनीक आज जेजू शुभ वर्तमान आमकां खरो देव आमच्या जिवितान कितें हाचेर आपलें लक्ष घालता. जायते पावटी घडयेक ह्या संवसारी वस्तूक आमच्या जिविताचे तेवे आमी केल्यात. संवसारी वस्तू फाटल्यान आमचे सगळे ध्यान मन घडयेक लावून देवाक आमच्या जिवितान घडयेक फावो तो मान फावो तो जागो आमी दिवंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणितो म्हजो कन्याव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बाकी वन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा तूच आमचो बरवासो आनी आमचें बोड. आमी इतली असो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेतान रास उडचलयता सासनाच्या सासनान. आमेन.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. आतालीक आहाजाची आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गोमलें तेन्ना तिणें रोखडेच रायल कुल्याच्या सगल्यांक मारून उडयले. पूण जोशेबा जोराम राजाची धूव आनी आहाजाची भयण हिणें आपल्या भावाच्या पुताक जोसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचे आसले त्या राजाच्या पुता मदलो ताका गुप्ती व्हरून ताचे नोर्शी बरोबर न्हिदपाचे कुडीन दवरलो. ह्या पोरी तिणें आतेलेचे नोदरे सोशिल्लो, ताका लिपयलो आनी असो ताका मनांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्शी बरोबर 6 वर्सां सोरेस्पराच्या मंदिरांत लिपून रावलो. हो सगलो वेळ आताल्या देसांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जोर्दानान कारिताच्या सरपोतींक आनी चौकीदारांक आपोवन धाडले आनी सोरेस्पराच्या मंदिरांत आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सोरेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जोदा याज्ञिकान सांगलोलें तशें सोडपोतींनी केलें आनी पाळी करून सोनवारा दीस भायर सरताले आनी सोनवारा दीस पाळी करून भितर सरताले. त्या सगल्यांक घेवन हे सोडपोटी जोदा याज्ञिकाशी आयले. सोरेस्पराच्या मंदिरांत आसलोले ते दाविदाचे बाले आनी दाल याज्ञिकान त्या सोडपोतींक दिले. आपल्या हातांत हातयारां घेवन चौकीदार मंदिराचे दोखिणीक ते उत्तरेक पर्यंत वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जोर्दान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकूट घालो आनी ताच्या हातांत आज्ञा पोट्टी दिली आनी ताका मागलो. आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगट केलो आनी तालयो पेटून तांणी हुयेली मारल्यो, लांब आवक आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुयेली आयकना फुडें आतिल्यान सोरेस्पराच्या मंदिरांत लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. संवय प्रमाणें राजाक खांब्याशी उबो आसलो आनी ताचे कुशीक सरदार आनी तुतुरपी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक कुशालपुरीत जावन तुतुऱ्यो वाजयताले. हें सगलें पळोवन आतिल्यान आपल्या आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट मारली. घात घात तिणें जोदा याज्ञिकान लक्षरी अधिकारांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदली भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचत तर ताका जिवोच मारात, कित्याक सोरेस्पराच्या मंदिरांत तिका मारूंक फावना अशें याज्ञिकान चिंतलोलें. ताणीं तिका धरली आनी गोड्याच्या दारवंट्यांतल्यान राजमहालाशी पावतोच तिका जिवी मारली. जोर्दानान सोरेस्परा आनी राजा आनी पोरजे मदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सोरेस्पराची पोरजां म्हूण पोरजेन मानून घेवंक जाय आसलें आनी तशेंच राजा आनी पोरजे मदीं करार केलो. गांवच्या सगल्या लोकांन बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें, ताचे वेदीचे आनी मुर्तीचे कुडके केले आनी वेदी मुखार मातानांक बालाच्या याज्ञिकाक जिवेशी मारलो. आनी सोरेस्पराचें मंदीर राखूंक याज्ञिकान राखणदार दवरले आनी गांवचो सगलो लोक आनंदभरीत जालो आनी शार शांत जालें. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपलें ठिकाण करूंक सोरेस्परान सियोनाक वेंचून काडलें. परतून म्हणुया, आपलें ठिकाण करूंक सोरेस्परान सियोनाक वेंचून काडलें. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो अशें सोरेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब, आपलें ठिकाण करूंक सोरेस्परान सियोनाक वेंचून काडलीं. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळ्ळ्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळ्ळ्यार तांचे पूत तुज्या सिंहासनार राजवट चलयतले नितिकाली. जबाब,
आपले ठिकाण करून सोरेस्परान शिवनाक विचून काडले. खरेंच सोरेस्पोर शिवन शार विचून काडलां, त्याच ताका जाय आपलें ठिकाण करूं. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब: आपलें ठिकाण करूंक सोरेस्पोरान शिवनाक विचून काडलां. थंय दाविदाक बोलवंत सोंसोत हांव उजवयतलों आनी म्हजे माखलेल्यांचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोडटलो. जबाब: आपलें ठिकाण करूंक सोरेस्पोरान विचून काडलां. उद्गार. Soy soresporan, soy soresporan, soy soresporan, soy Soy soresporan, soy soresporan, soy soresporan, soy कुशे मनान जी गोरीब ती खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy soresporan, soy soresporan, soy soresporan, soy Soy soresporan, soy soresporan, soy soresporan, soy Sorbespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, संवसारांत तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणूस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणूस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो, म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुका क्रिस्ता. मुगाचे इस्तानो एका गांवांत एक गिरेस्त मनीस रावतालो. खूब गिरेस्तकाय ताचे ताय आसलोली आनी कसोच तो आपल्या घरांत आसतना एक भाग्यवान मनीस ताच्या घरांत पावून सरता. आनी हो गिरेस्त मनीस त्या भाग्यवान मनशाक म्हणटा, हांव ह्या गांवांत सगळ्यावन गिरेस्त मनीस, म्हजे लागीं ना तें कांयच ना. तुका कितेंय माग आनी हांवें तें तुका दिवंक जाता. कितेंय तुज्या मनान येता तें तूं म्हजे लागीं विचार, म्हजे लागीं माग, म्हज्यांनी तें तुका दिवंक जातलें. इतली म्हजे ताय गिरेस्तकाय आसा. आनी तेन्ना बाबूनो ह्या भाग्यवत मनशान आपल्या बोल्सान आसलेली एक सूय काडली, निडल, आनी ताणें ताच्या हातान धरून ताका म्हणलें, जेन्ना आमी दोगूय मरतले हांव आनी हांव संवसार सोडून दुसऱ्या संवसारान वेतले हांव तेन्ना तूं ही सूय म्हाका परतून दी. आनी तेन्ना बाबूनो ह्या गिरेस्त मनशान म्हणलें, कोण भाशेन हांवें ही सूय तुका दुसऱ्या संवसारान दिवंक जाता, हें घडोकूच शकना. आनी तेन्ना बाबूनो ह्या भाग्यवान मनशान ताका म्हणलें, ही धाकटुली सूय जरी तर तुवें म्हाका दुसऱ्या संवसारांत दिवंक जायना जाल्यार ही तुजी गिरेस्तकाय घेवन तूं ह्या संवसारांतलो खंयच्यान दुसऱ्या संवसारान वेतलो. ही तुजी गिरेस्तकाय आसा ती तूं हांगासरूच सांडून तूं वेतलें. आनी बाबूनो आयज जेजू शुभ वर्तमानान हेच दिशेन आमचे दोळे काडटा. जेजू आज हे शुभ वर्तमानान आमकां म्हणटा, सासनाक तोखतात त्या वस्तूचेर तुमचें काळीज आसूं दी. मनीस कशी बाबूनो
आमकां सासनाक तोखता ते वस्तूंचो आमकां सोद करूंक आवड आशा वी सीक फॉर समथींग वीच इज इटर्नल जावं ती शांती जावं ती सवस्काय वो आमची खुशालकाय वो देवाक आमी सोदता समथींग वीच लास्ट फॉर एवर सासनाक तोखता ते वस्तूंक आमी सदांच उतरेकून आशेता पूण खंयसर आमी आमची वाट चुकता वी सेटल फॉर समथींग वीच इज टेम्पररी जे थोड्या दिसाचे जे म्हाका थोडी खुशालकाय दिता ताचेर म्हजें ध्यान मन घालूंक आमी आमची वाट चुकता आनी भाव भयणो आजीचो आमकां 3 वस्तूंचो उगडास करतलो त्यो म्हळ्यार साणूस किडे आनी चोर जे कितें आमचे संवसारांतले त्यो वस्तू ह्यो तिनूय वस्तू काबार करूंक शकता आनी कुल्लोल्यो वस्तू ही माती खावन उडयता तर भाव भयणो जेजू आनी एक वस्त आमकां सांगता जी कोणाच्यानूच आमच्या जिवितांतली काडूंक शकना न्हय म्हूण साणूस किडे वो चोर हांच्यांनी ही वस्त काडून आमच्या जिवितांतली व्हरूंक जायना आनी ती म्हणल्यार आमचे जिवितांतल्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या जिवितांत देवाक फावो तो मान ह्यो वस्तू भाव भयणो कोणाच्यानूच आमच्या जिवितांतल्यो काडून व्हरूंक जायना आनी जरी तर आमी सासणीक जिवीक भोगतली इफ यू वॉन्ट टू सीक इटर्नल लायफ जाल्यार ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमकां उपकारपाच्यो नात तर भाव भयणो आज जेजू हेंच आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता आनी एक बरोवपी अशें म्हणटालो वी कम वीथ नथींग वी फायट फॉर एवरीथींग एंड वी गो वीथ नथींग आमी कांयच घेनासतना ह्या संवसारांत येता आमी सगळ्या वस्तू खातीर ह्या संवसारांत झगडटा पूण वेता आसतना कांयच घेवन आमी वचना ही जावन आसा भावबिंदो मनशाची दुर्दशा द ट्रेजिडी ऑफ ह्युमन लायफ आज ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां ही कृपा आमी मागून घेवया जे कितें सासणीक ताचेर आमचें लक्ष धरून ह्या संवसारांत आसल्यो वस्तूंचो खरो वापर आमी करून त्याच जेजूक आमच्या जिविताचो तेवो करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची बेटोन गायन गावया C26 पान 30 आणि 9 C26 पेज 39 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखानीक मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बाबा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्य आसूं
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटां, तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवूक येण्याक ओंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा गरजसो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बाबार्थाचो गोड परगोटया. सुम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एक काल्सितले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे आदनिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारी देवाची माय सांगती भाग्यून सुसे तिचो पोती भाग्यून धर्म दोता भाग्यून सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुज्या मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थोन हे वेळार सगळीं धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूम दताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवय आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. बाबार्थाचे दोडे D5 540 आनी 9 D5 पेज 49. Babardache dole
सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोवे आमच्या एकवटाची कुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. जुजे वाजा आमच्या बाबा शेवटाचे गायन गावया. यू 35 पान 240 9. यू 35 पेज 249.